मिसाची सुरुवात एक सगळी उभी राहून आम्ही गायन गाऊया. 30 आणि 100 तुझे कुटुंब एकठांय जाता पान 20 A36 पेज 20. आमचो तूं मुकुताय आमचे मोदेची सुख धाडटाय मोगोळ कुडीन वासावो आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता अवाट विश्वास मोगोळ जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता अवाट विश्वास मोगोळ जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता अवाट विश्वास मोगोळ जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता अवाट विश्वास मोगोळ जाता. सगल्यांक देव बरो दिसतो. तुका आयुश्याची कृपा दिवं. या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या झेवियर मेंडीस देवान ताका स्वर्गीचे राज पाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता जोशुआ पेरेरा देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आपलो पयलो जल्माचो दीस समरुपता कामिलो आंतोनियो de Oliveira ह्या ल्हान भुरग्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी ताका फाव करूंक सगल्या वायट्या विघ्नांतलो राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हजे बहीण मानू आयज आमी व्हडा दोबाज्यान जेवच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाची परब आमी समरपता आनी परब आमी समरपता तेन्ना कितें भाशेन जेजूच्या काळजाचेर नियाळ करूं आनी आमचे जण एकल्याचें काळीज जेजू सारकें करूंक आमकां ही परब एक व्हड आव्हान दिता. तर म्हजे बहीण मानू आमचे जण एकल्याचें काळीज जेजू सारकें जावंक आनी जेजू सारकें करूंक आमी वावरूंक तेच बापाची कृपान बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक मोगाचें अपुरबायेचें पेकोवणेचें जावंक पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्योन सुद्दां चंकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो प्रिसा प्रिसा काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो सोम्या सोम्या काकुतो. Mój Madewa usoli Aisha Tita Chaisha Sosari Solve Svoria Deva Sorgi Charaya
सोरपोतविदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर बापासो आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढा आमची काकूतो तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे ऐकून घे इत्या गोविंद आत्म्या सगारी देव बापाचे मोहिमे जेसू क्रिस्ता एकलोस तू गोविंद एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया रसोबेळ उगीच रावून तुमचे ते सांव देवा म्हाका दोरा जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दोबाची परबे दिसाक तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वोन दिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजाण उगडास करता हे सदां वावते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबां देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फाव कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक एजिकेल प्रवेद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर देव अशें सांगता हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलों आख्या हिंडाची सोद करतलों जोळी मोळी शिंपडलेल्या शेळयांक सोदतलों गवळ्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळयांक सोदून काडटलों दुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जूंय जूंय त्यो सांडून गेल्यात थंय तान हांव तांकां सोडयतलों ज्या देसांनी त्यो पावल्यात त्या देसांतल्यो हांव तांकां भायर काडटलों आनी सगळ्या देसांतल्यो एकठांय करून तांच्या खाशा गांवांत हांव तांकां पोत्तून भितर काडटलों इस्रायलाच्या दोंगरांचेर जोरी लागीं आनी लोक रावतल्या जाग्यांचेर हांव तांकां चोरवाक व्हरतलों बऱ्या हिरव्या चोरवान हांव तांचें पोट भरतलों इस्रायलचे उंचले दोंगर तांकां चोरव दितले थंय बरो चोरो आसलोले जमनीर त्यो विसो घेतल्यो आनी इस्रायलाच्या दोंगरांचेर तांकां उत्तम चोरो गावतलो हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलों आनी तांकां आड पडोश्यो करतलों अशें उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर सांडलोल्यांक हांव सोदतलों दुखोवलेल्यांचे गाये बांदतलों आनी असूक्त जाल्ल्या तिका गोट करतलों मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलों हांव तांचो खरो गवळी जातलों देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परत एकदां म्हणुया परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां पांचवी चार तुजी चोरवणां तोय म्हाका विसो तूं दिताय तोंड उदका सोरी पावयताय
तोय म्हज्या आत्म्याक जीव बोत्ताय मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. आमचो जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली. देव दाना तुज्या मोगाची. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच तिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोरवासो आमकां पटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोट नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतूच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मोरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हटल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यो तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगटाक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्यो. म्हणटूच वडीकूच तो आमकां देवाच्या कुरडांतली निवारतलो. आमी अजून दुस्मान आसल्यो तेन्ना आपल्या पुताच्या मोन्ना उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यान. म्हणटूच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताचे जिविता उदेशी उदकूच तो आमकां तारण दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सवे आमी खुशाल आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोपकार उद्गार. सगळीं आमी उबी रावया. उद्गाराचें गायन आमी गावया. B8 पान 24 B8 पेज 24. आमी 8वो आनी 9वो श्लोक गावया. सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक 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 सोय सोय. Gesù tuzo moग करता तुजो desamparo dita. Gesù तुझ्या आज्ञा पाळता तुजो निशी सांबाळतो. सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक 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 सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक एक वोपार सांगली.
तुमचे मोडलो कोण एक 100 मेंढरां आसलेलो मनीस तातूंतले एक मेंढरू सांडत जाल्यार ती न्हय रानांत सोडून एक सांडलेले तें मेळो सोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका कांतार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळें म्हूण म्हाका पोरबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हय बऱ्या मनशा पासत संतोश जाता त्यावन अदीक एक वायटो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार संतोश सरकार भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाका तुका क्रिस्ता म्हज्या बहीण मानू आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आमी दोबाची परब आमी समोरपता आनी परब आमी समोरपता तेन्ना सुरवातेच्या उतरांनी हांव म्हणटालो कित भाशेन जेजूच्या काळजाचें नियाळ करूंक आमकां आपयता आनी आमचें जण एकल्याचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें करूंक आमकां आव्हान दिता. म्हज्या बहीण मानू जेजूच्या काळजाचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना जेजूचें काळीज आमच्या जण एकल्याच्या मोगा पासत लासता. आमच्या जण एकल्याचो मोग जेजूचें काळीज कोत्ता आनी वेगवेगळे तरेनी हो जेजूचो मोग आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता आनी जेजून वेगवेगळे तरेनी आपल्या काळजांतलो मोग परची सगळें दाखयलो. हाचे पयले वाचपांत आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सोर्बेस्पोर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या हिणाक राखतलो सांडलोल्यांक हांव सोदतलो. सो देवाचो मोग जेजूचो मोग सांडलोल्यांक सोदतलो जालो. जेजू सोदीक गेलो आनीक किरीत भाशेन जे पातकी आसले जे अस्कोत आसले जे समाजाचे देगेक आसले तांचे सगळें हो आपलो मोग दाखयलो आनीक सांडलोल्यांक ताणें वेंगयलें. आनी अजून पासून म्हज्या बहीण बानू हें जेजूचें काळीज सांडलोल्यांक सोदता आमकां तें आशेता आमकां तें रावता आपल्या मोगांत वेंगूंक. दुसरे सुवातेर हाचें दुसरें वाचप जेजूचो मोग किरीत भाशेन आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक जालो. आपल्या जिविताचें बलिदान जेजून केलें आनी हाचो उगडास म्हज्या बहीण मानू हाचें दुसरें वाचप आमकां कोत्ता. बाग्योंत पावलो म्हणटा ताचे नमलोलो वेग पावतोच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. जेजू आमच्या पातकां पासत खुर्सार मेलो आमकां बोगसोणें दिवंक नवें जिवीत दिवंक जेजून आपल्या जिविताचें बलिदान केलें आनी हे भाशेन आपलो मोग ताणें परजे सगळें दाखयलो. आनी अजून पासून म्हज्या बहीण मानू जेजू हे मिसाच्या बलिदाना वरवीं आपल्याच जिविताचें बलिदान करून आपणाकूच मोडून तो आमकां दिता आनी आपलो मोग आमचें सगळें दाखयता. आनी तिसरे सुवातेर म्हज्या बहीण मानू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जर नदर मारली जाल्यार जेजूचो मोग बोगसोण्यां वरवीं परचेक दिसून आयलो आनी परचेक फावो जालो. बोगसोणे पातकी आसले तांकां ताणें बोगसोणें दिलें आनीक नवें जिवीत फावो केलें. आनी अजून पासून म्हज्या बहीण मानू संदान संस्कारा वरवीं जेजू आमची सगळीं पातकां बोगशिता तो आमकां रावता आमी केन्ना ताचे सोशी येतल्या आनीक तो आमकां बोगशितलो आनी आपल्या मोगान तो आमकां वेंगयतलो. हे वरवीं म्हज्या बहीण मानू हो जेजूचो मोग आमचे सगळें दर दिसाक आमकां फावो जाता. जाल्यार आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें आमी करूंक गरजेचें. म्हज्या बहीण मानू आमकां सगल्यांक देवान बरें काळीज दिलां. हार्ट इज गूड पूण एक पावटी कितें जाता थोडे पावटी जावं परिस्थितीक लागून बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टन्सीस वो मनशांक लागून वो गणितांक लागून वो वस्तूक लागून आमचें काळीज दुखवता आमचें काळीज धारून जाता आमचें काळीज निबोर जाता
आनी आमचें काळीज ओसोक जाता. आनी देखूनच ही परब आमी समोरता तेन्ना आमच्या जण एकल्याच्या काळजाक जेजूक हात लावंक दिवंक गरजेचें. आनी कित्याक पासत, कित्याक आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. दुखवलेल्याचें गाय बांदतलो आनी ओसोक जाल्ल्यान तांकां घट कोत्तलो. सो जेजूक आमच्या काळजाक हात लावंक आमी दिवंक जाय आनी आमचें काळीज जेजू सारकें करूंक जाय म्हणून आमी मागूंक जाय. कित्याक आमची जर काळजां दुखवलेलीं आसात, गाय पडलेले आसात, जेजू ती पेकयता. आमचें काळीज जर ओसोक जाल्लें आसा, जेजू घट कोत्ता. दुसरे सुवातेर मोच बैल मानू आमी आमचें काळजाक जेजूक हात लावंक दिवंक जाय. हाचें दुसरें वाचप आमकां सांगता तारण मेळचें कासवास. जेजून कुर्सार मरून आमकां तारण दिलें. सो जेन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजाक हात लावंक दितले तेन्ना हें तारण आमकां फाव जातलें. आयज सबा तरेच्या गुलामपणांत वा सबा तरेच्या पातक वो राग घेवन आसात वा आमच्या काळजां दुस्मानकाय घेवन आसात, त्या वरवीं आमी शांती इबाडटा, खुशालकाय इबाडटा, बरेपण इबाडटा. सो हे सगळे बांदपासांतली जेन्ना जेजू आमच्या काळजाक हात लायता तेन्ना तो आमकां सोडयता. आनी निमाणे सुवातेर मोच भयण मानू जेजूक आमच्या काळजाक हात लावंक दिवंक जाय. ताची खुशालकाय आमच्या जिवितांत अनुभव. जेन्ना ते मेंढरू सांडलेले गवळ्याक मेवले, खुशाल जालो तो, खुशाल जालो. आनीक हीच खुशालकाय मोच भयण मानू जेजू आमकांय दिवंक सोदता. सो जेन्ना जेजूक आमी आमच्या काळजाक हात लावंक दितले आनी आमच्या काळजाची आमी नोसोन्नी कोत्तल्यो, ही जेजूची कोरी खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक पावतल्यो. तर आयच्या दिसाक मागुया जेजू लागीं आमच्या जण एकल्याचें काळीज ताच्या काळजा सारकें कोर म्हूण. उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोरपोत भितर बाबा, स्वर्गार विचार उचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गवत सामावलो, आंकवार मरितां सोलमलो. पोस पेला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसाद सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गांत चडलो. सोरपोत भितर देव बापाच्या उजव्यांक बसला. तुयत्यांची बिया मेल्ल्यांची मोनसुबी करूं येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, वक्ताचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. बेठोनेंग आमी गायन गावया सी 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे मोच्या बाबा बनेनो म्हजें तुमचें बलिदान सुर पुदविदार देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. मोगळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळसाचो उतरावर तो मोग पळोवन
हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असक्तेक लागून आमी पोत्तून पोत्तून तुका अपमान करता. तो त्या बलिदाना वरवीं जेवच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराध्यांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार शासनाचे देवा सोर कांय सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुसार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवणांतलें वावलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली सोर. सोडवणेचे जोरींत संतोशान तान भागोवच्याक आपल्या विडलोल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गूट पुरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुरोची मोडपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जुच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुडा रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवो आमच्या भाग्यवन बापा. फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा. सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा.
आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोबर सुद्दां मेळ्ळें ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलसोळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्मदूतां, भाग्यो सुसेवास आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाताक, त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हज्या बहीण मानू, आमची सगल्यांची काळजां बरीं काळजां देवन आमकां बरें काळीज दिलां. पूण थोड्या वस्तूंक लागून ओ मनशाक लागून गोडितांक लागून बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टन्सीस आमच्या काळजां गोडेक दारून जाल्यात, आमच्या काळजां गोडेक ओसोक जाल्या, आमच्या काळजां गोडेक फातराचें जालें. देखून आयची परब म्हज्या भयण मानू आमकां उगड्यास कोत्ता ही जेजूक आमच्या जण एकल्याच्या काळजाक हात लावंक दिवया. कित्याक जे गाय पडलेले आसात, जे दुखवलेले आसात ते फक्त जेजू पिकूंक शकता. आनी हे भाशेन जेजूचो कोरो मोग आमी दुसऱ्या सोबेन दाखोवंक आनी आमचे जण एकल्याचें काळीज जेजू भाशेन मोगाचें करूंक सोपून मोग आमी एकामेका सोबेन दाखोवंक त्या जेजू शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा जण एकल्याक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज
तुझ्या मेजार सोगी गांव सोर्गीचो उंडय आमचे आवडे केल्या तुझ्या आधार काढता आमची आताची येता तू धरून आमी तुझी कोशी एकदा आमी कोणांक दाखोवप करूंक आमकां दोशी एक फामील एक पाय तुझी भुरगीं आमी एकीच फामिलीचे आमी साने बसून आतां तुझ्या मेजार सोगी गांव सोर्गीचो उडो आमचे आवडे एक फामील एक पाय तुझी भुरगीं आमी एकीच फामिलीचे आमी साने बसून आतां तुझ्या मेजार सोगी गांव सोर्गीचो उडो आमचे आवडे प्रार्थूया. देव आमचे बाप्पा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंभावर्तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सोशी आमकां अदीक अदीक ओडून घे आनी आमच्या बाबा भयणी सोबे तो खरें जियेता म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां करपा दी. मागता तुज्या पुता जेवचे नांवेन. म्हज्या भयण मानू पादुगाराच्या नांवान डिकन ड्युबनाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक जेवच्या भोव पवित्र काळजाची बरी परब हांव येता. हॅप्पी फिस्ट. विश यू द सेम फादर. आनी आयज आमचे जण एकल्याचें मागणें जावं दी. जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. जेजूक आमच्या जण एकल्याच्या काळजाक आमी हात लावंक दिवया. आयज सांजेर परबेचें मीस आसतलें 5:45 तेस आसतलो आनी उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबे आसूं. सोर पोदबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया काळजा जेजूच्या R23 पान 187 R23 पेज 187. काळजा जेजू